दिवचल तालुक्यातल्या वेगवेगळ्या वाठारांत दरवर्सा शेतकार मिरसांगा सयत भाज्यांचे मळे फुलयतात। सध्या मयी वाठारांत भाजी आनी मिरसांगो लागवडीच्या कामाची लगबग सुरू जाल्या। भाजी आनी मिरसांगेची रोपां रुजून लेगीत आयल्यात। फुडल्या सप्तका भितर लागवडीच्या कामांक सुरवात जावपाची शक्यताय आसा। आडवेळ्या पावसाक लागून जमीन ओलसर आशिल्ल्यान लागवडीची कामां लांबणेचेर पडल्यात अशें शेतकारांचें म्हणणें आसा। तशेंच अंदू तालुक्यांत 150 परस चड हेक्टर जमीन लागवडी खाला हाडपाची मोख दवरल्या अशी माहिती दिवचलच्या विभागीय शेती कार्यालयांतल्यान मेळ्ळ्या। पावस पडलो ताका लागून जमीन वली जाली आनी ताका लागून बियां बी घालपाक कुसोंक लागली। ताका लागून मातशी सुकून ती मागीर बियां घातल्या। म्हणजे अंदू कितले दीस लेट जाला सादारण? 10-15 दीस लेट जाला। पण हे तुम्ही वर्साचे वर्स हांगा भाजीचे वर्सा लायता आमी कितें कितें लावप? कितें लायतात? मिरसांगो आनी भाजी। पण सादारण म्हाका एक सांगपा, आनी उदकाची सोय कशी आहा हांगा? उदकाची सोय बरी आसा। म्हणजे उदीक येता न्हू ते बायन येता। ते मागीर तुमी होणके मारून हे करतात? म्हणजे हांगासर परंपरागत चालू आहा? परंपरा चालूच आहा। zonal एग्रीकल्चर ऑफिस बिचोली तशें सांखळी ह्या फूल वाठारान भाजी लागवड ही ह्या सिजनान आतां घेता। लास्ट इयर पावस खूब पडला, त्या खातीर उदक आजून आसा, म्हणजे मॉइश्चर आजून आसा, सो मातसो डिले जाल्लो आसा। तशेंच ट्रॅक्टर घेवन सगळ्यांक नांगरप चालू आसा। सो आतां जानेवारी 15 तारखेच्यान सगळ्याक भाजी लागवड सुरू जातली। तर जायत्यो भाजी आसा, तशेंच रोंपे आसा। तर शेतकाऱ्यांक विनंती आसा की तेंच्यांनी ज्यो भाजयेच्यो बियो आसा त्यो ऑफिसांतल्यान घेवपाच्यो। तशेंच रोंपे आसा त्यो नर्सरीनी आसा, त्यो सुद्दां घेवन भाजी लागवड करपाची। अंदू म्हणजे कितले हेक्टर लागवडी खाली हाडपाचें टार्गेट आहा? अंदू ऑलरेडी आमचे 150 हेक्टराच्या वयर जाता। तशेंच ह्या फावट ते आसा आनी त्या भायर एडिशनलूय आमचे एक 20 हेक्टराच्या वयर तरी एडिशनल जातली। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।